प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी देंवचार बसलेल्या मनशांची खबर आयकल्ली आसा आनी आमी जाणा आमच्या ह्या भावार्थान आमी जायते फावटी देंवचार हें उतर आयकतात. देंवचार हो खरो म्हूण आमी जाणा, कित्याक तो आसा, देंवचार आसाच आनी तो एक कॅरेक्टर न्हय, कसो कितें आमी घडोवन हाडलेलो एक कॅरेक्टरूच म्हूण न्हय, पूण तो खरो. आनी ताका लागून जेजू देखून ताका म्हणटा, देंवचाराक फोटयांचो फोटकिऱ्यांचो बापूय तो म्हणटा. तो एक वायट आत्मो, एक मेळो आत्मो आमकां आमचे सुरवातेक सावन आमकां देवाक सोंशिल्लीं पयस व्हरूंक तो वावुरता. देवाची महिमा आनी देवाचे पदवेक तो नाकारता आनी आमकांय हे देवाचे महिमे करतली तो पयस व्हरता. तर म्हाज्या भावान भयणीनो, आमी जेन्ना फोटी मारतात, कितें वायट करतात, तेन्ना आमी समजून घेवंक जाय की आमी देवा सोंशिल्लीं वा देवाच्या मोगा सोंशिल्लीं पयस वेतात, ताचे मोहिमे सोंशिल्लीं पयस वेतात आनी आमी देंवचाराक लागीं जातात म्हणून. म्हाज्या भावान भयणीनो, आयज आमी ह्या वाचपांतलें करून शुभ वर्तमानांतले आमी 3 वस्तू आमच्या जिविताक लावया. पयली म्हणल्यार म्हाज्या भावान भयणीनो, जेजूची पदवी जी आसा आनी शक्ती जी आसा ती खरी. देंवचाराची जी पदवी जेजून दाखयली आनी आयच्याच वर्तमानांत न्हय, पूण आनी दुसरे कांय घडणुकीन देखून आमी पळयलेलें आसा की जेजू जेन्ना देंवचाराक मेळटा वा मेळ्या आत्म्याक मेळटा, तांची पदवी आनी जेजूची पदवी केन्नाच मॅच जायना. जेजूची पदवी आनी शक्ती चड व्हड आनी ताकाच लागून जेन्ना हे मेळे आत्मे वो देंवचार जेजू लागीं सामकार येता तेन्ना ते रोखडेच भियेतात आनी जेजूक रोखडेच प्रश्न करतात, म्हणून तूं आमकां पयलोच नपयत करूंक आयला काय वा नाच करूंक आयला काय म्हूण ते विचारतात. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणीनो, आयचें हें वाचप आमकां जेजूचे पदवेचेर नियाळ करूंक रावयता आनी ताचेच पदवेचेर आनी शक्तीचेर आमकां भरवोसो आनी भावार्थ धरूंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी ह्या वाचपांत पळोवंक जाता म्हणल्यार जेजू देंवचाराक लेगीत आपलें भलेपण दाखयता, आपली कृपा दाखयता. जेन्ना हे दोनूय देंवचार बशिल्ले मनीस देवा लागीं जेजू लागीं विचारतात, आमकां तूं भायर काडटा जाल्यार त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड म्हणून जेजू तांकां आपले चुरे दाखोवन तो तांकां धाडटा. ह्यातूंतल्यान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी आमचीय भावां भयणां जीं आसात, जीं वायट मार्गान आसात, तांकां आमी तांची नीट करचे खातीर वा तांकां आमी फर्माण दिवचे खातीर आमी ताका भोगसून तांकांय जेजू भशेन कृपा दिवंक आमकां आपयता. आनी तिसरी शिकून आमी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घेवंक जाता ती म्हणल्यार गादारीन लोकांचो स्वभाव. तांचो स्वभाव पळोवन हो आयचो ह्या वाचपाचो हो एक दुखीचो भाग. कित्याक त्या लोकांच्या जिवितांत हे दोग मनीस आसले जे तांकां सोडवण जाय आसली, पूण ती लोक जेजूची सोडवण घेवचे खातीर वा जेजूचे बेसांव घेवचे खातीर आपल्याच संवसारीक वस्तूंचेर, दुकरांच्या हिंडांचेर ती तांचें जिवीत मन आसलेलें आनी ती जेजूक आपणावंक फाटीं सरतात. जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारीक वस्तूंचेर लायलोलें आसा आनी जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट दोग येता तेन्ना आमी तांचेर विस्वास चड घालतात आनी जेजूक आमी पयस करतात. आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं आमी कृपा मागुया. आमी देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून तें आमच्या जिविताक लावन ताचेच मार्गांत चलोवंक आमी गरजेचें. आनी सैतानाचे वा देंवचाराची ताळण्यो जेन्ना येतात वा तो आमकां देवा सोंशिल्लीं पयस करूंक येता, त्या ताळण्यांक ना म्हणूंक आमी देवा लागीं आदार आनी बळ मागूंक हीच आमची कृपा जावं दी. आमी हेंच ह्या मुसेच्या बलिदानांत आमी मागुया.